भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं आमच्या बापान आमकां आपयलें आपल्या मोगान आमकां एकठांयलें आमच्या बापान आमकां आपयलें आपल्या मोगान आमकां एकठांयलें भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं भावा भयणीनो आयज साद्या काळाचो 28वो आयतार आनी आमच्या महादोन प्रांतांत तो लोकसंपर्क साधनाच्या मुन्यारपणांक भेटयलोला आयतार ह्या वर्सा विश्व लोकसंपर्क साधनाच्या दिसाक पाप साहेबान विशय विंचून काडला तो म्हणल्यार ये आनी पळे वर्तमानपत्रांचेर आनी न्यूज चॅनलांचेर मेळटात त्यो खबरो जायते फावट ऑफिसांत बसून बरयलोल्यो हाका लागून पाप साहेब फ्रांसीस मागता ह्यो खबरो बरोवचे आदीं लोकांक पोरशी भेटोवन आनी कितें घडलां तें थंय वचून लोकांचो अणभव घेवन खबरो दिवंक आयच्या शुभ वर्तमानांतलो ह्या सेवाधर्माक हो विशय काडला देवा लागीं सगळें घडटा पाप साहेब फ्रांसीस सांगता ते भाशेन जंय कितें घडलां थंय पोरशी वचूंक आवगड जायत पूण देवा लागीं सगळें घडटा लोकसंपर्काचो वावर करतल्यांक देवान गोठाय दिवंक तशेंच आमच्या महादोन प्रांतांत लोकसंपर्क साधनाच्या खात्यांत वावुरतल्या पासत हे मिसाचे भेटेंत मागुया हीच कल्पना आमच्या मनान धरून हे मिसाचे भेटेचे सुरवातीकूच ही भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया घडी जायते फावटी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांच्यो खबरो आमी केल्यात देवाच्या उतराक पयलो वायलो जागो आमी दिवंक ना खरी देवाची जाणवाय आमच्या जिवितांत आमी घेवंक ना जायते फावटी पातो कादारून जावं आमच्या पेल्या सवें जावं देवा सवें आमी वायट केलां तर या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया खुंती बरीत काडीच घेवन म्हणया हांव पातकी सत्पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोध अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सत्पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमीन सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको Krista kakutku Krista kakutku Somia kakutku Somia kakutku Mój mądry wod, unco
स्वर्गी आणि शांती राजा इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सर्पदवेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या दोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकांटा मोहिमान देवा उंचुर्गी आणि शांती राजा इष्टा संसारी सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिरली तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तुम बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी ऐकून घे मोहिमान देवा उंचुर्गी आणि शांती राजा इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमी जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर मोहिमान देवा उंचुर्गी आणि शांती राजा इष्टा संसारी प्रार्थुया हे मीस आमी भेटयता लग्न संस्काराचो दीस समोरतल्या विल्सन आनी स्टेसी फर्नांडीस फर्स्ट दांडो तांच्या लग्नीक जिविताचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागता तशेंच मागूंक लायला आयज आपलो जल्माचो दीस समोरतल्या विन्सी खोलासो तर ह्या भयणीच्या जिवितांत देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया आनी जी कोण आपलो जल्माचो दीस समोरतात जी कोण आपल्या काजराची वरस समोरतात तांचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानतात तसल्योच कोडण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां करपा दी ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमीन जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें हांवें देवाक उलो मारलो आनी जानवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो बेटकात्या आनी शिवासना परस हांवें तिची चड अपुरबाय केली तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय कसली अमोलीक मानीक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी बोर रेवे इतलेंच आनी तिचे फुडें रुपे म्हणल्यार माती भलायके आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो उजवाडा परस ती म्हाका ओदीक जाय जाली कित्याक तिचो उजवाड कदीच पालवो ना तिचे बरोबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान अप्रिमीत गिरेस्तकाय देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार आमचो जबाब तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर सगळीं म्हणुया तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवं नाका तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय परतून हे सर्वेस्परा
केदना पर्यान रागाबोरीत रावतलोय तुज्या चाकरांचें तुका चुरचुरे दिसो जबाब तुज्या मोगान सोर्वेस्पोरा आमकां दादोशी कोर दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कोर जशें कोश्टा दोगडांनी आमचे दीस तुवें बोरल्याय आनी जायतीं वर्सां विघ्ना ओरवराक आमचेर धाडल्याय तशेंच आतां आमकां सूख संतोश भोगूंक दी जबाब तुज्या मोगान सोर्वेस्पोरा आमकां दादोशी कोर तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकून दी सोर्वेस्पोराचें बोलेपण आमचेर देवूं आमच्या हातांचो वावर सुफोल कोर होय आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल जबाब तुज्या मोगान सोर्वेस्पोरा आमकां दादोशी कोर हेब्रेवाक बरयलोले चिटी वेलें वाचप खरेंच देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत ते दोनूय वाटांनी पाजलोलें तोरवारी परस भितर रिगता मनशाच्या जिवाची आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय पर्यंत रिगूंक ताका शक्ती आसा ते ताच्या कालसाचे ओंत्रेक आनी चिंतना पारकिता देवा मुखार लिपोन उरता तसली रोचणां ना पूण जाका आमी आमच्या कोरन्याचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोळ्या मुखार सगलें उक्तें आनी परगट देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सगलीं उबी रावया Sui sorvespora Sui sorvespora Sui sorvespora Sui sorvespora खुशी मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी सुर्गीचे राज खरेंच तांचें Sui sorvespora Sui sorvespora Sui sorvespora Sui sorvespora Sorvespor तुमचे सोवेयासो तुमचे सोवेयासो मार्को पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Muima tuka somia जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो ताचे मुखार निमी मोडून ताणें ताचे घोडे विचारलें बोरया गुरुजी सासनाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय जेजून ताका म्हणलें म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय तूं आज्ञा तोर जाणूय जिवेशी मारूं न्हय पोरदुवार करूं न्हय चोरूं न्हय लोटीक गोवाय दिवं न्हय लोबाडी करूं न्हय तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी त्या मनशान जेजू कसो जबाब दिलो गुरुजी म्हज्या भुरग्यापणार तावन हें सगलें हांव पाडून आयलां तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी जेजून म्हणलें एकूच तुका उणें वच तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर पूण तो ही उतरां आयकून खोंतवलो
आनी दुखाबरीत जावन कोळसोल्लो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस तोटाकलें. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ते अदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत. जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडोना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बलवंत सिंग दालवारी नावाच्या एका IFS इंडियन फॉरेन सर्विसीस ऑफिसराचे मागणें हे परी जावन आसलें, जेन्ना म्हज्या जिवितांत तूं मेळ्ळोय तेन्ना म्हजें आनी म्हजें न्हय अशें उरूंक ना, पूण सगलें म्हजेंच जालें. ह्या मागण्यांतल्यान हो मनीस आपल्या खाशेल्या जिवितांत आमकां कितें तरी नियाळ करूंक आमकां सांगता. ताणें आपल्या खाशेल्या जिवितांत विंचून काडलेल्या गजाली विशीं आमकां नियाळ करून येता. IFS ही सेवा सोडून ताणें आपलें आख्खें जिवीत खोडकारां पासत भेटयलें. आपलें आख्खें जिवीत खोडकारां खातीर वावरूंक ताणें समर्पिलें. आनी न्हूच आपल्या माय गांवांत पंजाबांत, पूण पयशिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका सुपुल्ल्या खेड्या गांवांत तो वावुरलो. ह्या खोडकारां आनी तांचे मदें कसलोच रोगताचो संबंद नासलो, पूण तरी पासून समाज सेवेचे बरेपणान, समाज सेवेचे भावनेन आनी देवाच्या मोगान एक देवाचो दूत कसो तो तांचे मदें वावुरलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र सभेच्या आनी मनशा इतिहासाच्या पुस्तकांनी आमी वाचलें जाल्यार जायतीं आमकां उदाहरणां मेळटा, जंय जायते गिरेस्त लोक आपली गिरेस्तकाय, जायते बुदवंत आनी गुणवंत मनीस आपली गिरेस्तकाय, बुदवंतकाय त्यागून लोकांचे सेवे खातीर वावुरले. पयस वचपाची गरज ना. एका सांत भक्तांचे जिविताचेरूच आमी नदर मारल्यार आमकां दिसून येता की सगळी गिरेस्तकाय सांडून देवाची चाकरी करतात. आनी देवाचो खरो पाटलादार जावप म्हणल्यार आपणाकूच सांडून ताची निरंतर सेवा करपाची. आनी हेंच कितें आमकां आयच्या वाचपांनी सिद्ध जाता, आयच्या वाचपांनी आमकां स्पश्ट जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की एक तरणाटो गिरेस्त मनीस जेजू सरशी येता आनी आपणाक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर आपणान कितें करूंक जाय काय म्हूण जेजूक विचार करता. आनी तेन्ना जेजू ताका जबाब दिवन म्हणटा, तूं देवाच्यो आज्ञा पाळ. कित्याक हेब्रेव आनी जुदेवाच्या परंपरा प्रमाणे देवाचो खरो मोग करप म्हणल्यार देवाचे नेम कायदे आनी देवाच्यो आज्ञा पाळप. आनी ह्याच खातीर जेजूय ताका देवाची आज्ञा पाळ म्हूण सांगता. आनी हो तरणाटो म्हणटा, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें म्हज्या भुरग्यापणांतावन बारकायेन पाळल्यात. आनी हाका लागून जेजू ताका म्हणटा, जरी तर तुका सासणाचें जिवीत जाय जाल्यार तुजे लागीं आसा तें सगलें विकून गरिबांक दी. आनी हो मनीस खोंतेस जालो, कित्याक ताचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली आनी ही गिरेस्तकाय सोडून तो कबूल नासलो. आनी शेकी तो जेजूचो
पाटलावदार जालो ना. मोगाच्या बाबडीनो, जेजूचें उतर आयकून आनी जेजूचो खरो पाटलावदार जावन आसा एक निवड. ह्या जेजूच्या पाटलावदार जावंक पाळो दिवंक जावन आसा एक निवड, एक चॉयस. आनी हाचे विशीं आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. थंयसर सोलोमन राजा देवा कडल्यान आपणाक जाणवायेची देणे मागता. ताचे कडेन जायत्यो दुसऱ्यो गजाली, दुसऱ्यो वस्तू जशे गिरेस्काय, बलिश्ट सेणां, बरी भलायकी मागूंक जाताल्यो. पूण ना, ताणें एक निवड केली आनी जाणवाय विंचून काडली. आनी मोगाच्या बाबडीनो, ही निवड करतना जायत्यो वस्तू मनांत दवरूंक पडटा. ही निवड जेन्ना आमी करता तेन्ना जायती आमच्या जिवितांत बदलणी हाडची पडटा. जायती आमची जिवीत आमी वायट रस्त्यार जरी तरी आमी चलता जाल्यार बऱ्या मार्गदर्शनान आमी हाडपाची गरज. जायती बदलणी आमी करूंक जाय. आनी हेंच कितें आमकां दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा. देवाचें उतर आमच्या काळजाक तोपता. देवाचें उतर एका पाजलोल्या तोरसादी भाशेन मनशाची कूड आनी आत्मो दोशी करून सोडटा. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितांत आमी बदलणी हाडूंक जाता. कित्याक देवाचें उतर आमकां एक नवो मनीस जावंक आपयता. तर मोगाच्या बाबडीनो, आमच्या जिवितांत जरी तर आमी सासणाचें जिवीत जोडूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? 4 वस्तू आयज हांव तुमचे मुखार दवरतां. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत देवाचें राज आमी वळखुया. जायते पाटी आमी चिंता देवाचें राज आमकां फावो जातलें जेन्ना आमी मरतले. वो सासणाचें जिवीत आमकां मेळटलें जेन्ना संवसार काबार जातले म्हूण. ना, पूण हें सासणाचें जिवीत ह्या संवसारांतच्या पयण्यातावन कोमेस जाता. ह्या संवसारांत आमी जियेता तेन्ना जायत्यो बऱ्यो वस्तू, बऱ्यो कोडण्या वरवीं हें सासणाचें जिवीत आमकां मेळटा. दुसरें आसोवें, बोव करून गरीब दुबळें आसोवें, दोयाळ्यो कोडण्यो जेन्ना आमी करता तेन्ना हें सासणाचें जिवीत, हें देवाचें राज आमकां मेळटलें. आनी न्हूच हें देवाचें राज आमचेशी दवरूंक, पूण हें देवाचें राज सगल्या मनशा कुळाक, हें देवाचें राज सगल्यांक परगटोवंक आमकां कायदो आसा. तर हें देवाचें राज आमच्या जिवितांत आमी ओळखुया आनी आयज सावन हें देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावर करुया. दुसरे सुवातेर पुजोवपाची आमी बंद करुया. आमच्या जिवितांत आमी नदर मारले जाल्यार जायत्यो वस्तू आमी पुजयता. आनी ह्याच खातीर पाप सायब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यांत द डिसीज ऑफ कन्ज्युमरिजम ह्या दाखल्यांत आमकां म्हणटा की जायत्यो वस्तू आमी पुजयता, गरज ना त्यो वस्तू आमी पुजयता. आमच्या जिवितांत विचार करुया, कसल्यो वस्तूची म्हाका गरज आसा काय? वो जेन्ना आमी पुजयता तेन्ना आमचेशी धरूंक ते इबाटा वो पिड्या जाय पासून आमी आमचेशी तें दवरता. जायत्यो वस्तू आयज जेन्ना लोक संपर्क साधनाचो आयतार आमी पाळटा तेन्ना आमच्यो वस्तू वरवीं आमकां दिसून येता, जावं मोबायल, जावं टीव्ही, जावं टॅबलेट, कितल्यो वस्तू आमी चिटकून आसा. जावं वरांच्या वरां, दिसा 24 वरां म्हणल्यार 10 वरां पासून आमी मोबायल सरता. ह्यो वस्तू आमच्या बऱ्याक आमी वापर करुया. न्हय गुलामपणान, न्हय चिटकून रावंक, पूण आमच्या बऱ्याक आमी वापर करुया. आयज आमी पळयता ऑनलायन शॉपिंग आसात, जावं एमेझॉन, जावं फ्लिपकार्ट, जावं मिंत्रा, असल्यो जायत्यो एप्स आसात आनी नाका जालेल्यो वस्तू आमी घेता. कित्याक हें दुयेंस कन्ज्युमरिजम आमकां लागलो आसा. जाल्यार पुजोवपाचें आमी बंद करुया. कित्याक उगडास दवरुया, गिरेस्काय वरवीं आमकां सर्गीचें देणें आमकां मेळचें ना, सासणाची जिवीत आमकां मेळपाक ना. ह्या खातीर पुजोवपाचें आमी बंद करुया आनी बऱ्या वावराक, बरेपणाक आमी वावर करुया. आनी तिसरे सुवातेर जाणवायेचें जिवीत आमकां दर एकल्याक मागुया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां की जाणवाय उंचा मोलाची, कसल्याय वस्तूक सर करूंक जायना.
आनी जरी तरी जाणवाय आमकां आसा जाल्यार जेजूच्या अणभवान आनी देवाच्या अणभवान देवाच्या लागशिल्ल्यान देवाक चिटकून आमी रावंक जाता जाल्यार खरी जाणविकाय जो देवा कडल्यान येता ते ही देणे आमकां दर एकल्याक मागुया. आनी चवथे सुवातेर देवाच्या उतराक फावो तो मान आमी दिवया. देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागा आमी दिवंक या. कित्याक इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा की देवाचें उतर आमचें जिवीत फुलवंत करता. देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितांत जायते बरेपण जायते आशिर्वाद आमी अणभवता. जाल्यार देवाचें उतर दिसता दिसपटी आमच्या जिवितांत वाचुया, नियाळ करुया आनी आमच्या जिवितांत तें आमी वेव्हारांत घालुया. आयज जेन्ना लोक संपर्क साधना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा जायते फावटी एक पत्रकार वो कोणूय मनीस आमकां म्हायती दिता तेन्ना आमकां वस्तू सांगता वो कसली गजाली आमकां सांगता जाल्यार आमी ब्लायंडफुली सोत मानची न्हय पूण त्या जाग्यार वचून घडटल्या जाग्यार वचून सोत कितें तें आमी जाणाक जावपा जाय. जायते फावटी वाऱ्या वयल्यो खबरो आमी आयकता आनी सोत कितें तें नको जावन आमी सोत मानतात आनी चुकीचो एके भाशेन समज आमचे भितर जाता. तर जरी तर आमी खोल अणभवान सोत कितें तें आमी जाणा जावंक सोदताय जाल्यार देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी चलुया. आनी जेजूच्या शिसांनी हीच जेजूची खोल अणभव दुसऱ्यांक परगटली जाल्यार आमच्याय जिवितांत जेजूची ही खोल अणभव आमी घेवया. तर ह्या मिसा भेटेंत आमी भाग घेता तेन्ना आमच्या जिवितांत खरी जाणविकाय मागून देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें जिवीत चलोवंक आमकां जोण एकल्याक कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या बाबाताची स्वता आमी परगटुया. सतमंता देवा सरपदवीदार बापा स्वर्गांत प्रितुमीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्वता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं सांबाळलो. आमकां मरयतें जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुस्तार चडलो तो मेलो आनी ताका निखी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो सरकार चडलो सरपदवीदार देवा बापाच्या अस्व्याक बसला. तुवें त्यांची बियां आनी मेल्यांची मोजबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन. भावार्थान बोललो मनीस आपले आखें जिवीत देवाच्या हातांत धरून देवाचेर पातयेवन जियेता. तर ह्याच भावार्थान कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत आनी आपोवणें जिवूंक आनी कसलेय संकोश्टा मदें देवाचे विस्वास सांडिना जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जाणवायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी हे कोविड-19 महामारीचे आड झुजूंक जाता ते पोरी वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या क्रिस्ती भावाच्यांनी देवाचो खाशेलो अनुभव घेवंक आनी लोकसंपर्क साधनाच्या मुन्यारीपणा वरवीं शुभोत्तो मान परगटूंक आनी स्वताचे गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या महा दोन प्रांताच्या लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेपण आमचे पवित्र सोबेंत तशें हेरां भावा भयणूंक मेळूंक ह्या खात्यांत वारुतेल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भोव सुर्गीच्या बापा कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तूं तुही दोयेन आयकून घे आनी तुवें बासायलोले सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडून पडोन जावच्याक
तूंच आमकां सांबाळ म्हण आमी तुजे लागीं मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. मातयेचे भांगार कोर शोकताय तूं एकाच उतरान माती धूळ आमची जिणी भांगार कोर पवित्र आत्म्या दयाल बापा भक्तीपणा तिरकोलोलक्या जिविताचे तुका वोमता आमचे वरदा तुका वोमता आमचे वरदा. उभी राहूया. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सत पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बाबा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हें आमी मागता तुज्या पुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारोया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सत पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मोडनांतली आमकां सोडयली आनी मोडनांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्गानी संवसार मोल्या तुज्या वैभवान वंसुरकी तुका सोयीसू. सर्वेस्पोराचे नावी येतात आकासूय वंसुरकी तुका सोयीसू. बापा खरोच पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेळच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारुतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात. भावार्थाचो घुटपोर घोटोया. तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारुले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाचे माय, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत जुजेरीचो पोती आनी सर्वकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोदपुदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमकां दरेकल्याक खरी जाणविकाय मागून दर एक दीस आमी देवाचेर पातयेवन जिवन जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांत बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जणाका पयल्यांत ती सगळी सुभागी. सोम्या सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Mogar Jisu yo tuyo Bava boinik betokyo Karsan amcha ravokyo Jivi amche bodlokyo Mogar Jisu yo tuyo Bava boinik betokyo Karsam amcha ravokyo Jivi amche bodlokyo Gotai tuji ditundi Busmon amka har tuji Sotos tuzo amkandi Favo titli volaiki Gotai tuji ditundi Busmo amkar tuji Sontos tuzo amkandi Favo titli volaiki Mogar Jisu yo tuyo Wawa boining betokyo Olsan amcha ravokyo Jivi amche bodlokyo Mogar Jisu yo tuyo Bava boining betokyo Arsan amcha ravokyo Jivi amche bodlokyo Mogar Jisu yo tuyo Bava boining betokyo Karsan amcha ravokyo Jivi amche bodlokyo Mogar Jisu yo tuyo Bava boining betokyo Karsan amcha ravokyo Jivi amche bodlokyo आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनीक हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजां दी.
तूं म्हज्या काळजान आसा मूं सजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो ओ वेगळी जावंक म्हाका दिव नाका. आमेन. प्रार्थूया. मैमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक कोडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव स्वयंबांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसया. लग्नाच्यो चिटी वाचता. देवाचे कृपेन लग्न जावंक फुडें सरल्यात. क्लायड जुलियस डिझुजा, आंकवार पुत कायतानो आंतोनियो डिझुजा आनी क्रुझिनिया फर्नांडीस रावता नावेली, आनी जेलिसा सिंथिया बॅप्टिस्ता, आंकवार दो जोझफ स्टीवन बातिस्ता आनी जोझफीन गोम्स रावता मारगांव. तशेंच लग्न जातात विंजूल रोमान फेरांव, आंकवार पुत त्रिनिदाद फेरांव आनी मारिया लुसी मार्टिन्स रावता सेकंड धाडयो तेलावली, आनी जोयल्यान सॅली मेंडिस, आंकवार दो डेनियल मॅन्युअल मेंडिस आनी बिबियाना मेंडिस रावता मारगांव. ह्या उकले नवऱ्या पासत आमी मागचे आनी कसली आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेक कोडोवंक तुमचो कायदो आसा. इगोर्जेच्यो कोडोवण्यो. कालच्या दिसा सोनवार इगोर्जीची सफाई केल्या. रातवाडो आनी रावोरा ह्या वाड्यांतल्या भावा भयण्यांक आनी आयच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शाबासकी. फुडल्या सोनवारा इगोर्जीची सफाई करूंक सकाळीं 9:15 वाजता शिंकेटी आनी सिरवोडे ह्या वाड्यांतली भावा भयणां. गेल्ल्या आयताराक दोर्मदान जालां ₹53,050. आयज आयतारा देव संदेशकारांक जमात आसतली सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. फुडल्या आयतारा ऑक्टोबराचे 17वेर कॉन्फ्राया दे नोसा दो बोंपार्तो संस्थेच्या वांगड्यांक जमात आसतली सकाळीं 11:15 वाजता लिजांव मारियाच्या क्लासरुमांत. जी कोण नवी वांगडी जावंक सोदतात तांणी ऑक्टोबराचे 30 पर्यान ऑफिसांत येवन आपलें नांव बरोवचें. फुडल्या सोनवारा 16वेर तावन वेदी सेवकाची जमात आमी सुरू करता सांजे 4 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. सगळ्या वेदी सेवकांनी ह्या जमातीक हाजीर जावचें. फुडल्या आयतारा हिंदी भाशेन मीस आसतली इगोर्जेंत सांजे 3 वाजता. फुडल्या आयतारा सगळ्या फिरगोस तरणाट्यांक जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. ऑक्टोबराचे 15वेर शुक्रार सांजे 6 वाजता इगोर्जेंत मिसाची भेट आनी त्या उपरांत 6:30 ते 7:30 वाजता पवित्र संस्काराक बोजवण आसतली. फुडल्या सोनवारा ऑक्टोबराचे 16वेर इगोर्जेंत 6 वाजता आयताराची मीस आसतलें. ह्या मिसांत वांटो घेवंक दोंगरी ह्या वाड्यांतली भावा भयणां. फुडल्या आयतारा ऑक्टोबराचे 17वेर मिसाचो वेळ आनी वांटो घेवंक वाड्यांची मांडावळ हे पोरी 6 वाजता सेकंड दांडो, 7:15 फर्स्ट धाडयो, 8:30 आकेबायश, 9:15 बुतिकास, तशेंच 9:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. ऑक्टोबराचे 7वेर नमस्कारांचो दीस आनी रुजाय सायबिणीचे पुरसांव भक्तीपणी जाले देखून आमी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. हो दीस ओर्ता बरी करूंक वावुरल्या समेस्तांक फाब्रिका, गवळीक फिरगोस सभा, कॉन्फ्राय आनी हेर सगल्यो संस्था, वाड्याचे फुडारी जावं त्या जाग्याचो बंदोबस्त करूंक डेकोरेशन करून सरपंच, पंच आनी सगळ्या फिरगोसकारांक आमी दिनवाशी. गायना
गांवांक आदार दितल्या लिनॉय गोमंडेस आनी ताचो पंगड, सावंड आनी लायट पिटरसन आनी ताचे पूत, डेकोरेशन रेमंड अलिशा आनी तांचो पंगड, व्हॉलिंटियर्स आनी कोर्स बरोवन काडूंक आदार दितल्या सोमेस्तांचे आमी आभारी. रुजाई सायबिणीचे मोजतीन सोमेस्तांचेर आमी आशिर्वाद मागता. ऑक्टोबराचेर 24 अंतोर राष्ट्रीय मिसावांचो आयतार. PPC वांगडी मिसावांची कॅलेंडर्स आनी एनवलप्स घेवन तुमच्या घरांनी येतली. तुमचो आदार सहकार तुमी तांकां दिवचो. तुमची मिसावांची दान एनवलपान घालून तुमी मिसाक येतात तेन्ना कलेक्शनांत ना तर ऑफिसांत आसलेल्या बॉक्सांत घालून येता. तेच बरोबर रुजाई सायबिणीचे पोरबे सोमयार तुमचें दान फिस्ट कंट्रिब्युशन PPC वांगडी घेतली आनी रिसिट्स तुमकां दितली. आपखुशेन तुमी आदार दितली म्हूण आदीत फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत जेन्ना रुजाई सायबिणीचे पोरबेक नोवेना आमी सुरू करतल्या तेन्ना मागण्याच्या कुडांत सकाळीं 10 ते रातच्या 10 वाजता पर्यंत इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप विनोदी मागण्याचो जमो आमी सुरू करता. कोणाक खुशी ताणें आपूण पावतलो तो वेळ आनी आपलें नांव ऑफिसांत येवन बरोवचें. तेच बरोबर कोण खुशेन व्हॉलिंटियर्स जावंक सोदताय ताणें आपलें नांव बरोवचें. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत रुजायेची पावलां खास अंक स्पेशल इश्यू आमी काडटा. ह्याच निमतान आमी एपिल्स काडल्यात. PPC वांगड्यांनी ऑफिसांत येवन व्हरचीं. कोणाकूय एडवर्टिजमेंट्स आनी फेस्ताची पोरबी विशीस दिवंक जाय तांणी एपील व्हरून ऑक्टोबराचे 22 पर्यंत ऑफिसांत हाडून दिवचें. रुजाई सायबिण्याच्या नोवेनाक आनी पोरबेक आदारी आसात तांची जमात आसतली ऑक्टोबराचे 15 सकाळीं 9 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. आयज ऑक्टोबराचे 10 2021 ते 2023 सिनड ऑफ बिशप्स सुरू जाता. उक्तावणेच्या मिसांत रोमातावन ऑनलायन व्हॅटिकन यूट्यूब चॅनलाचेर भाग घेवंक मेळटलें दनपाराच्या 1:30 वाजता. दनपाराच्या 1:30 वाजता तुमच्या घरांनी पासून CCR TV पासून हे मीस लायव्ह आसतली. पिलार सिस्टर्स नावेली कार्डिनल व्हॅलेरियन ग्रेशियस हाच्या जिविता वयर बरयलोलें पुस्तक भायर विक्रेक घेवन आसतलें. पुस्तकाचें मोल 200 रुपया. जो फायदो जाता तो तांचे संस्थेक वेतलो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सुत पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मायेका कुतीन गे बोललोली राणी तूं स्वर्गा संवसाराची सोदांच्या मोगान नाचतली साडूना कमाई मोगाची पाव माई यो माई गे आमकां तुज्या गोपा पाव माई यो माई गे आमकां तुज्या गोपा.